नमस्कार, रामकृष्ण हरी. तर माझे नाव जावन आसा शंभू नायक, रावपी आडपय ह्या गांवांत. तर आयज आमी पंढरपूर ज्यो वारी वयता, ह्यो गांवांच्यान ज्यो वारी वयता तांकां भेट दिवपाक म्हणून आमी आडपयकार, ते म्हणजे सिद्धारूढ क्रिएशन आडपय हे आयज गेले शुक्राराक गेल्ले आमी आनी आयज परत आमी गोंयांत पावून प्रत्येकाच्या घरा पावलेले आसा. सो अशें सांगून दिसता की एक 2 दिसाची एक वेगळीच मजा. प्रत्येक वारीकार म्हणटाले की बाबा तुम्ही दिंडीकार, तुम्ही सिद्धारूढ क्रिएशन तुम्ही येयात, एक वेगळी मजा करूया, विठ्ठलाचो जयघोश करूया. पूण तुमकां सगळ्यांक सांगून दिसता की आयज आमी स्टेटस घातलेले जावं सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान आयज गोंयभर जे असो प्रचार जाल्लो आसा सिद्धारूढ क्रिएशनाचे सगळ्या पदाधिकाऱ्यांनी आयज पंढरपुराक ज्यो वारी वयता ते प्रत्येक वारयेक मेळोन आमी आयज विठ्ठलाचो जयघोश केला. इतलेंच सगळ्यांक अशीच उमेद दिवं आनी सगळ्यांक भरघोश आयुश्य दिवं ह्या विठ्ठलाक. रामकृष्ण हरी. जो आम्ही आनंद अनुभवलो ताका शब्द करपाक. आणि जेन्ना ती जाणटी अशी चलता आणि तो जेन्ना आमी निसर्गा बरोबर तो जो कितें म्हणटा तो सीन जो आमी पळयता, म्हणजे प्रत्यक्ष अशें दिसता की विठ्ठल आमचो थंय येवन तांच्या बरोबर त्या टायमार वावुरता, तांकां शक्ती दिता आनी तांचो सामको आत्मविश्वास इतलो स्ट्रॉंग आसता आनी ती त्या नामघोशान फुडें 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 वचत रावता की केन्ना आमी ह्या विठ्ठल रखुमाईचे दर्शन घेतली आणि असो सुंदर असो अनुभव आमकां मेळ्ळो. रामकृष्ण हरी माऊली. No.